हॉस्पिटल केन्ना इनॉग्रेट जातलें हें वाट पळयताले आनी हें आयज जालां तें शक्य फक्त जालां फक्त देवी भगवतीच्या आशिर्वाद खातीर. कित्याक हें हॉस्पिटल जें आसा तें तिनूय सरावंडींग देवळां आहात देवी भगवतीच्या आनी तिच्या आशिर्वादा शिवाय हें कांय जावंक ना. आणि सगळ्यात व्हडलो श्रेय म्हणटात तो पेडणेकारां, पेडणे तालुक्याचे तमाम नागरीक जे इतली वर्सां वाट पळयताले. पार्सेकर सरान प्रोजेक्ट आपूण सीएम आसतना सुरवात केल्लो आनी तो फुडें व्हरता आसतना म्हाका दिसता आतां 12 वर्सां जालीं, 12 वर्सां सक्सेसफूल कंप्लीट जाला. आनी ह्या इनॉग्रेशनाक आमच्या मदीं आयज आसात आमचे ऑनरेबल डायनेमीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे, तशेंच पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर, तशेंच झेडपी स्थानिक सरपंच ऑफिशियल्स आनी तमाम तुमी हांगासर जमलेले आमचे स्थानिक. सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, तशेंच आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना असेंब्लीन एश्युरन्स दिले आनी ते आयज तेंच्यांनी फुलफील केले, ताका लागून तांकां जोरदार ताळयो दिवच्यो. आतां आमदार जाले आयज 4 वर्सां जालीं आनी 4 वर्सां कंटिन्युअसली कितें डिफिकल्टीज ह्या हॉस्पिटलाक येयले ते सांगपाक खूब टायम लागतलो, पूण जे करता आसतना आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप टायम टू टायम करताले. हांव पार्सेकर सरा कडेन 2-3दां गेला आनी तेंच्यांनी गायडन्स घेतला की तेंच्यांनी सांगलें बाबा अशें आपूण सुरवात केल्लें आनी तें लिंक जावंक जाय म्हणून, आनी तेंचे गायडन्स मेळ्ळा. ताका लागून धन्यवाद म्हणटा. राजकारणांत मतभेद असतात पूण कशें आसता केन्ना समाज कार्य करचें आसता आनी गांवची उदरगत वा मतदारसंघाची उदरगत करची आसता तेन्ना सगळे एकजुटीन एकी कडेन रावन काम करपाक जाय. त्या प्रमाणे आमी आमचें काम कार्य चालूच दवरलां. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर. अशेंच मांद्रे मतदार संघाचेर तुमचे दोगांयचे आशिर्वाद आसचे आनी मांद्रेचे जनतेक आमकां जाय तशें आमकां स्थानिकाक न्याय मेळपाक आनी आमकां जाय तशेंच तेंच्यांनी करचें अशी देवी भगवती कडेन मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. लोकार्पण केलें हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. विश्वजीत राणे हांच्यांनी आज भाशण करता आसतना हांव खरोखरूच तांचें पयल्याच पयलीं अभिनंदन करता की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचे डेडिकेशन हेल्थ सेक्टरात केलां. सिन्स फ्रॉम द लास्ट मोर देन 2 टर्म, 3रो टर्म तेंचो हो हेल्थ मिनिस्टर म्हणून फ्रॉम कंटिन्युअसली फॉर द 16 years. त्या खातीर नेटान तांचें अभिनंदन करात. एक रिव्हॉल्युशनरी बदल हेल्थ सेक्टरात तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात हाडला. 2007तल्यान 2012 पर्यंत हेल्थ मिनिस्टर असले आणि ताज्या उपरांत 17 पासून आतापर्यंत कंटिन्युअसली हेल्थ मिनिस्टर म्हणून ह्या राज्याक सेवा दीत आसा. तांच्याच लिडरशिपीच्या सकयल आमी नवीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेजीचे हाचें इनॉग्रेशन केलें. जाल्यार आमी मेडिकल सीट वाडोवपाचें काम आसूनी हें तांच्याच लिडरशिपीच्या सकयल जालां. आयज हांव मुद्दामून तसो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हाचे कडेन म्हाजो लागचो संबंध आसा. घडये कदाचित थोड्या जाणांक खबर ना आसतलें, एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव ह्याच कम्युनिटी हॉस्पिटलांत फ्रॉम 2007 ते 2008 पर्यंत कंटिन्युअसली दर ब्रेस्ताराक न चुकता ह्याच हॉस्पिटलांत येतालो. म्हाका सांगता आसतनाय बी मोठो अभिमान जाता आनी त्या हॉस्पिटलाचें आज इनॉग्रेशन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. विश्वजीत राणे हांच्यांनी गजाल सारकी सांगली, कारण तांच्यांनी म्हटलें की हय म्हाजें एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून म्हजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हें तांच्याच हेल्थ मिनिस्ट्रीन तेंच्यांनीच केलां. मातशें गणीत चुकलें, तेंच्यांनी मातशें जर सारकें केल्लें जाल्यार हांव 2008 आमदार जावपाचो. हें मातशें चुकलें ती गजाल वेगळी, ना जाल्यार 2008 आमदार जातलो आसलो. पण एनी हांव देवी भगवतीच्याच कितें जाय पळय न्ही तेंच जाता. पण ते 4 वर्सां जरी फाटीं उरला आसत जाल्यार 2012तल्यान परत एकदा लोकसेवा करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. जनतेची सेवा सातत्यात हांव पयलीं करीत आसा, आतांय करीत आसा आनी फुडेंय करीत रावचो हीच अपेक्षा दवरता. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी आणि ताज्या उपरांत हेल्थ मिनिस्टर आसतना बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी आसतलें की ह्या हॉस्पिटलाचो फावंडेशन स्टोन घातलो आणि ते पुराय करपाचो मान आमकां मेळ्ळो. आणि हे पुराय करता आसतना आज आमी बरेचशे फावटी पळयता की एक्झॅक्टली आमी म्हणटा की पेडण्या तालुक्या खातीर कशा पद्दतीच्यो हेल्थ सोयी उपलब्ध आसा. घडये कदाचित थोड्या पेडणेकारां खातीरय खबर ना आनी गोंयकारां खातीरय खबर ना. मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळ्यात व्हडलें
देशातले आयुष हॉस्पिटल जर ते कोणाक दिले आसत जाल्यार ते तुमकां दिले हेंय सांगपाचो म्हाका खूब अभिमान आसा. तुम्ही थंयसरल्यो कोणी म्हणजे फॅसिलिटीज घडये कदाचित पळोवना. आज पर डे ओपीडी आयुष हॉस्पिटलांतली मोर दॅन 800 आसा. 800 पेक्षा चड पेशंट दर दिसाक म्हणजे आमी म्हणटा की मेडिकल कॉलेजीत जर 2000 आणि 2500ची ओपीडी आसत जाल्यार 800 ओपीडी जी आसा पळय ती आमच्या आयुष हॉस्पिटलांत आसा. लोक आयुष हॉस्पिटलांत बघीत वचना, थंयसर बरें जाता, सोयी मेळटा म्हणून तर थंय वता. हाफ द पेशंट एकदां महाराष्ट्रांतल्यान थंय येता. पण आमच्या लोकांक बऱ्याच जाणांक म्हणजे हांव कित्याक सांगता, बींग एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हाका खबर आहा म्हणून हांव सांगता. कारण आमी ताका म्हणटा की आरोग्यम धनसंपदा, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. खंयचोय आजार जावच्या पयलीं तो जावचो न्हू म्हणून काळजी घेवची ही तितकीच म्हत्वाची आसा. आणि ती काळजी आमच्या हेल्थ सेक्टरात आमी पळयता की प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिन हो सब्जेक्ट इन MBBS आणि आयुर्वेदात स्वास्थ्य वृत्तम ह्या दोन्ही सब्जेक्टाचा सगळे ती करता. म्हणून आयुष हॉस्पिटलात सुद्धा अशाच पद्धतीच्यो वेल एस्टॅब्लिश OT, एक्सरे टेक्निशियन, CT स्कॅन मशीन थंय अवेलेबल आसा. थंयसर अलॉंग विथ द आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणजे सगळ्या पद्धतीचे आयुर्वेदीक फिजिशियन, ताका स्पेशली गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो, ऑर्थोपेडिक आसतलो, मेडिसिन आसतलो, पिडियाट्रीक आसतलो, थंयसरूय बी ENT सर्जन आसा, थंयसरूय पंचकर्मा आसात, थंयसरूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट तुमकां अवेलेबल आसा. म्हणून म्हणटा हांव की पेडणेकार खरे भाग्यवान जांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही खंयच्याय जर आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत जर वतले आणि ती फॅसिलिटीज जर म्हटल्यार आसा इट इज टू कॉस्टली फॉर द पेशंट बट ती फ्री ऑफ कॉस्ट थंय अवेलेबल आसा. आणि ताकाच धरून आज आमी पळयता की पेडण्यातल्या ह्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुवें ह्या हॉस्पिटलांत आमी आज विच इज द लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून तर आमचो डीन डॉक्टर तिवारी आणि डॉक्टर राजेश पाटील जे आमचे MS आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीत ते दोगूय हांगासर हजर आसात. विश्वजितान आपल्या भाशणांतल्यान एक्सप्लेन करता आसतना तुमकां सांगलें वेन इट इज अ लिंक हे आमी फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. ॲट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज मेडिसिन आसतलें, ऑर्थोपेडिक आसतलें, डेंटल आसतलें, एक्सरे आसतलें, ह्या सारकिल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा. आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांयनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां अवेलेबल आसा ते डॉक्टर्स आमी आत्तां अवेलेबल केले. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटाले OPD अजून सर्जरी सुरू जावंक ना बरें. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months. माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजे विश्वजित राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कॉर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू जाल्या उपरांत आमकां एनेस्थेसिस्ट मेळपाक जाय, आमकां सर्जन मेळपाक जाय आणि त्याच्या उपरांत ICU एस्टॅब्लिश करपा खातीर ICU इंटरव्हिनिस्ट आमकां अवेलेबल आसपाक जाय. आमी हाल्लीच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसान आमच्या ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या. आमकां जायते कन्सल्टंट ऑनबोर्ड येवपाक लागल्या आणि ऑनबोर्ड येवपी कन्सल्टंट्स हे आमी वेगवेगळ्या कडेन आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PHC सेंटर हांगासर इट इज अ लिंक विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज ते एस्टॅब्लिश करपा खातीर सुरवात केल्या. तशें आमी हांव त्या खातीर आवाहन करता की पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुद्धा अशा पद्धतीचे डॉक्टर्स जे घडये कदाचित गोंया आणि गोंया भायर आसतले किंवा प्रायव्हेट प्रॅक्टीस करता आसतले हांव तांकां ओपनली इन्वायट करता. दे कॅन जॉइन द हेल्थ सर्व्हिसीस. वी आर रेडी टू एकोमोडेट दॅम इन टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसीस. आमी पयलीं तारखेर आमी तांची सॅलरी वाडयल्या आणि ताका आव्हान केलां की तुमी ऑन द कन्सल्टंट बेसीस नॉट एज अ फूल टायम बट कन्सल्टंट बेसीस पेडण्या तालुक्यांतले जे डॉक्टर कोण भायर सर्व्हिस करता आसात जाल्यार तांच्यांनी घेवन ह्या लोकांच्या सर्व्हिसीसा खातीर तुमी तेंच्यांनी हांगासर जॉइन जावचे जेणे करून आमच्या पेडण्या तालुक्यांतल्या लोकां खातीर ह्यो सर्व्हिसीस ज्यो आसा ह्यो तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळच्यो हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. विश्वजित राणे यांच्यानी रायटली परत एकदा हांव सांगता रायटली सांगलें तुमी पळयशे आसत जाल्यार जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा तांच्यांनी सिरियसली हेल्थ सर्व्हिसीस सेक्टरा खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत नाट ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ए ह्युमन रिसोर्स तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार मेडिकल सीट आज जे पयलीं 60 डॉक्टर्स जे गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पास आउट जाताले आज 200 डॉक्टर्स गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पास आउट जाता. आमचेच गोंयचे भुरगे तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमिशन्स मेळटा आणि ते भुरगे हांगासल्यान पास आउट जाता. पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट्स म्हणजे जाका आमी म्हणटा की आमकां सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर जाय त्यो फॅसिलिटीज पयलीं गोंयांत अवेलेबल नाशिल्ल्यो. फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात वेगवेगळे पोस्ट ग्रॅज्युएट एड्युकेशन हे आमी आसा तशें आमच्या मेडिकल कॉलेजीत अवेलेबल करून दिले. मागीर मेडिसिन आसतलें, सर्जरी आसतलें, गायनेक ऑब्स्ट्रॅक्ट आसतलें, पिडियाट्रिक्स आसतलें. कारण जो पर्यंत डॉक्टर शिकाना तो पर्यंत ते गोंयांत अवेलेबल जावचे ना म्हणून त्याची शिक्षणाची सोय ती अवेलेबल करून दिवपाची गरज आसा. आणि फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात आता भुरगे पास आउट जावपाक लागलेले आसा.
पोस्ट ग्रॅज्युएट जे जाता तांकां बॉन्ड सर्विसीस ह्यो कंपल्सरी केल्या आनी तेच्यानी बॉन्ड सर्विसीसारूय बी अशा पद्दतीन गोंयांतल्या ग्रामीण भागात आमी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वाळपय पासून वास्को पर्यंत त्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी तांकां बॉन्ड बेसिसाचेर घेवपाची तयारी ही बी सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा फक्त आमी अपील करता डॉक्टर्सा खातीर. बरेचशे फावटी डॉक्टर्स पास आउट हांगाच्यान जातात आनी दे आर गोईंग टू द मुंबय, बेंगलोर, दिल्ली अशा बाकीच्या हॉस्पिटलांनी वता. पण आमी ताका आव्हान करता की तीच सॅलरी तोच पेमेंट तेन्ना तुमी आमी तुमकां हांगा दिता तेन्ना तुमी हांगा रावचे आनी हांगा जॉईन जावचे. गोंयच्या सर्विसीसा खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर तुमी अशा पद्दतीच्यो सर्विसीस दिवच्यो म्हणून आमी ताका सातत्यान तांकां आमी आव्हान केलां ते हांगासर जॉईन जातले हाजी हांव खात्री बाळगितां. आमी पळयता की आमी दीस हॉस्पिटल इट वील नॉट बी एज अ कम्युनिटी हेल्थ सर म्हणजे आमी आतांच विश्वजितान सांगले त्या प्रमाणे इट इज अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर. आमी हांगासर ऑलरेडी आमचो रिसर्च युनिट हो एस्टाब्लिश केला. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो रिसर्च करप म्हणजे संशोधन करप जाका आमी म्हणटा तो ऑलरेडी आमी एस्टाब्लिश केला. आमचो एक युनिट सेपरेटली ताच्या खातीर आमच्या भारत सरकाराच्या बरोबर आमी टाय अप करून म्हणजे कम्युनिकेबल डिसिजीस खंयचे खंयचे आसता ह्या पद्दतीच्या डिसिजाचेर रिसर्च करप होय कन्सेप्ट हांगासर सुरवात जातलो. म्हणून वेगवेगळे कडेन ज्यो पंचायती आनी बाकीचे आसा हांच्या बरोबर इन कोलॅबोरेशनान हे रिसर्च हॉस्पिटल काम करतले जेणे करून तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य तांकां जावचें. आमी बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे माकड ताप जो आसा हो माकड ताप आमच्या 70तल्या 1-2 गांवांनी आयलो पण लगेच विश्वजितान इनिशिएटीव्ह घेवन थंयसर आमची पुराय रिसर्च टीम बसली ताचेर रिसर्च करपाक लागले. म्हणून आमी म्हटलें इट इज नॉट ओन्ली टू ट्रीट द पेशंट बट खंयचोय डिजीज जावचो न्ही म्हणून ती काळजी सुद्दां इन लॉंग रन आमी सातत्यान घेत आसा. आणि त्याच खातीर म्हणजे तोय रिसर्च सेक्टर हो हांगासर ऑलरेडी एस्टाब्लिश केला. बरेचशे फावटी बऱ्याचशा लोकांक एक्झॅक्टली आमी कितें करपाचें आसा हेंच खबर नासता आनी काही जाणांक आरोप करपाक म्हणजे बेसुमार आरोप करीत सुटलेले आसता. तांकां राजकारण करपाक जाय तांकां राजकारण करूनय म्हाका राजकारणाचें पडलेलें ना. आमी लोकसेवे खातीर आसा. लोकांची सेवा कशा पद्दतीन करप हो सातत्यान आमी काम सुरवात केलां आनी ताजेरूच त्या धर्तीचेर आमी काम करतात. म्हणून लोक कितें म्हणटा हें म्हाका पडिल्लें ना बट पेडण्याच्या लोकां खातीर कशा पद्दतीन काम करप हाच्या खातीर म्हणजे हांगासले डॉक्टर हुमरसकर हांगासर आसा ताजी पुराय टीम म्हणजे एज अ डेडिकेटेड टीम जाका म्हणटा 24/7 खरें म्हटल्यार नेटान ताळयो मारत जे 24 तास जे तुमच्या खातीर काम करतात. इवन जो नर्सीस आसतले बाकीचो आमचो पॅरामेडिकल स्टाफ आसतलो म्हणजे सुपरवायझरी स्टाफा पासून हाऊसकीप स्टाफ पर्यंत आमकां एकदां कळना की 24/7 काम करप हो कितलो कष्ट उरता तो. त्याचे डे नायट सर्विसीसान काम करपी आमचे डॉक्टर्स हे सातत्यान कारण मातसो उठोंक जर उशीर जालो आसत तर आमी म्हणटा अरे दोतोर उठोवपूच ना म्हणून बट तो आत्ता पेशंट पळोवन दितलेलो आसा हाजी चिंता कोण करिना. पण एनी हांव आमच्या डे अँड नायट सर्विसीस डॉक्टर्स नर्सीस हे खूब प्रामुख्यान सदोदीत सर्विसीस दीत आसता. आमकां खबर आहा की गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर ताण हो कंटिन्युअसली वाडत आसा. गोंयची लोकसंख्या ही डे बाय डे वाडत आसा. गोंयांत येवपी टुरिस्ट हे डे बाय डे वाडत आसा. पयलीं लिमिटेड लोकसंख्येत आमची एक मेडिकल कॉलेज शक्य आशिल्ली म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे विश्वजीत राणे हांचे अभिनंदन करता की अनादर मेडिकल कॉलेज वी आर एस्टाब्लिशिंग इन द पेडनेम ब्लॉक की ताजें आज अनाउन्स केली जाता तितके बेगीन आमी मेडिकल कॉलेज हांगासर एस्टाब्लिश करपाची ठरयता. आमच्या ह्याच परिसरात आमची जी जागा आसा त्याच जागेत एकोमोडेट करून कारण ती सरकाराची जागा आसा कारण त्या खातीर बरेचशे फावटी लोकांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा. कितें विशय हो समजून घेयना आनी लोक विरोध करपाक सुरवात करता. म्हणून हांव म्हणटा की ताणें लोकांक आव्हान केलां की पेडणेकारांक आव्हान केलां हय मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश करता आसत जाल्यार ती करा म्हणून सांगा कारण तुमचेर काडीचोय ताण येवचो ना. आमी जेन्ना म्हणटा की सेपरेट मेडिकल कॉलेज जेन्ना आमी करता तेन्ना पेडणेकारांतल्याच भुरग्यांक हांगासर एडमिशनां मेळपाक शकता वीच वील बी द इन फ्युचर. आमी नेक्स्ट जनरेशनाचो जो विचार आहा पळय तांचो विचार करता तेजो रिसर्च आनी भुरगे जे हांगा शिकता म्हणजे हांगासर अगेन म्हणजे आमी म्हणटा तशें आमच्या भुरग्यांकूय शिक्षण मेळटलें. आमकां हांगासर बाकीच्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल जातल्यो बाकीच्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो अवेलेबल जातल्यो त्योय हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात आनी मेडिकल फॅसिलिटीज एखादी मेडिकल कॉलेज जेन्ना एस्टाब्लिश जावप तेन्ना हांगासल्यान पेशंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक रिफर करपाची गरज नासता की ताची सगळी ट्रिटमेंटाची सोय ही हांगासर उपलब्ध जावंक शकता. ज्या पद्दतीन गोंयची लोकसंख्या वाडटा हांगासलें ट्युरिजम वाडटा आनी विशेष करून पेडण्या तालुक्याचें एक्सपान्शन जायत आसा. लोकांचे उदरगता खातीर लोकांचे बरें जावचें हेच्या खातीर हांगा आमचे माचीर उपस्थित आयज गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जे भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री जावन आयज हे हॉस्पिटल आमच्या फुड्यान आयज उबें जाल्लें आसा. आयज हेंच्या खातीर ते हॉस्पिटल उबें जाल्लें आसा आनी जीता खातीर ते हॉस्पिटल आयज चालू जाता. आयज जी तालुकर मांद्रे मतदारचो आमदार प्रवीण आर्लेकर ह्याच तालुक्याचो आमदार हांकां दोगांची इच्छा आशिल्ली
की हे हॉस्पिटल बेगिना बेगीन चालू जावंक जाय. हांव एक 2-3 घटना मिडियाक बरे तुमकां दिता मातशे फ्रेश स्टॉक ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल भाशण विश्वजिताचे. प्रमोद सावंताचे आनी म्हाजे रिलेशनशीप केन्नाचे ना. आयज कोणाक खबर ना. लोकांक एक दृश्टिकोनान लोकांक दिसता. पार्सेकाराक खबर आसतली, मिस्टर पार्सेकाराक खबर आसतली की डॉक्टर प्रमोद सावंताचो डॉक्टर म्हणून राजिनामो आनी राजकारण हाडपाक हांवें एक्सेप्ट केल्ले राजिनामो आनी तेन्ना ते भितूर सरले. आयज कांय कारणां खातीर तेन्नाच ते आमदार जावपाचे. आयज मुख्यमंत्री जाले. आयज हांव आरोग्य मंत्री आसतना ते डॉक्टर आशिल्ले, पूण म्हाका अभिमान आसा की तेंच्या सकयल हांव आयज काम करता म्हणून. आयज कोण खंय पावता. म्हाजो अध्यक्ष आयज देशाचो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षान सांगले भारतीय जनता पक्ष एकूच असो पक्ष आहा जे आयज खंयच्या मनशाक खंयच्या थरार पावू शकता ते कोण काय सांगू शकना. आयज आमी हांगा सगळे कित्याक बसल्या. डॉक्टर प्रमोद सावंत चडांत चड टायम काडून हांगा आयल्या. तेणी आयज लिंक हॉस्पिटल म्हणून आयज डिक्लेअर केले आनी आयज आमी भितर 2 मिनटां आमी चर्चा करताले की आयज तुमकां पेडणेकाराक बेश्टे फसोवपाक म्हणून जे कितें कोणाक दिसता हो उद्देश ना. उद्देश हा की कितें तरी बरें जावपाक जाय. उद्देश हा की लोकांच्या जिवनांत जो दुःख माझ्या जिवनात जो जाल्लो आसा डॉक्टराक खबर आहा. डॉक्टर म्हाजो शेजारीचोच आमदार, डॉक्टर म्हाज्या घरा कडेन येवपी मनीस आनी त्याच घरान जे खंय आमी पळयले की 70 गोंयचे नेतृत्व वयर सरले. आयज म्हाजे वडील आसूं काय आसूं तिका बी कॅन्सर जाल्ले आसा. आयज तेका जे त्रास जाता घरान ते सामान्य जनतेक त्रास जावं नये म्हणून ह्या उद्देशान हांव दर फावट आरोग्याचे खातें मागून घेता. आनी ह्या फावट बी मुख्यमंत्री कडल्यान पयले म्हाका चॉयस आशिल्ले आरोग्य खातें म्हाका जायच. कारण ह्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे जीवन आमी वेगळे तरेन सुरळीत आनी फुडें व्हरूंक शकता. आयज पेडण्याच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता इवन संघर्ष करणारी समिती तुमचे बी आभार व्यक्त करता. कित्याक खंय तरी कोण तरी फुडें आयल्यात मागीर आमकां आमचे बी दोळे ओपन जाता की बेगिना बेगीन कांय गोश्टी जावंक जाय. पूण हे हॉस्पिटल आयज नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेक्षा व्हडलें हॉस्पिटल आयज पेडण्याचें हॉस्पिटल जावन आसा जेका 140 कोटी खर्च आयज गोंय राज्याच्या सरकारान आनी मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वाच्या सरकारान जे केल्ले आसा. आयज कॅन्सराचे डिटेक्शन आसूं. आतांच हांव मुख्यमंत्री कडेन उलयतालो की हांव पयलीं कांय दीस पयलीं आमी दोगूय बरोबर राष्ट्रीय अध्यक्षाचे फॉर्म भरपाक आमी दिल्ली गेल्ले. हांव हेल्थ मिनिस्टराक मेळोन हांव हेल्थ मिनिस्ट्रीन वचून आयज कांय गोश्टी आमच्या गोंय राज्याक ते दिवपाचे मार्गार आसा. आनी त्याच बरोबर 2-3 गोश्टी हांवें मुख्यमंत्रीक ऑलरेडी फायल आमी प्रोसेस करून प्रणव भट आसा नोडल ऑफिसर जे बरें काम करता आयज तेणी आयज ते ऑलरेडी प्रोसेस केल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज लिंक हॉस्पिटल जाल्ले आसा. त्याच बरोबर प्रत्येक गोष्ट एक्सटेन्शनाच्या बेसिसाचेर त्यो फेसिलिटीज हांगा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी आयज तुमच्या फुड्यान एक बरो असो डॉक्टर तो रोज येवंक शकचो ना पण तो नोडल ऑफिसर म्हणून आमी ताका नेमता मुख्यमंत्रीचे परवानगी घेवन. तो राजेश पाटील तो आठवड्यातून एकदा तरी हांगा येतलो आनी तुमचे लक्ष तेजेर दवरपाचो ताचो प्रयत्न आसतलो. आमच्या मदीं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस डॉक्टर रुपा आहा. तिका बी हातभार दिवपाक एक योग्य तरेचे एक आमकां एक कॉम्बिनेशन एंड फेसिलिटेशन जातले. आयज प्रमोद भट हा ते मुख्यमंत्री डायरेक्टली रिपोर्ट करतले. म्हाका सांगतले आमी दोघी बसतले जे खंय आमकां अडचणी येता ते मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एक लक्षात घ्या की कोणाच्या जिवनात आयज रील्स खूब येता इंस्टाग्रामार. तुम्ही पळयला सगळे महिला पयलींच तकली हलयता. आयज रील खूब येता. बरे रील येता वायट बी रील येता. पूण कोणाच्या जिवनात रियल लायफ एक्सपिरियन्स येता तेकाच कळटा की बाबा आरोग्य क्षेत्रांत कितें कितें करपाक जाय आनी कशें फुडें वचपाक जाय. म्हाजो खूब वाद जातालो एक्झॅक्टली. केन्ना केन्ना सारकें आसूं शकता केन्ना केन्ना हांव चुकीचो गोश्टी चुकीचे म्हाका दिसता की कदाचित निर्णय आसूं येत. पूण आयज भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हांव एक आमदार म्हणून आनी म्हाज्या मुख्यमंत्रीचे सरकार मुख्यमंत्री म्हाका फोन लायतले. हांव म्हाजो मुख्यमंत्री जेन्ना हांगा येता तो विशेष ना की हांव हांगा नासतलो. हांवें ताका स्वागत करपाची गरज आसा. नाल्यार हांव तेजे मंत्रिमंडळात रावन मंत्री उपयोग ना. म्हणून तुमकां सगळ्या मिडियाच्या लोकांक सांगता शिस्त पद्दत म्हणटा ते कितें आसता. आनी आयज गोंयच्या राजकारणात म्हाजो थोडो तरी वांटो आहा आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताक राजकारणात भितर हाडपाक. आनी तेन्ना मनोहर पर्रीकरान म्हाजेर आमची चर्चा जाल्ली. तांकां सगळ्यांक खबर आसतलें की कितें कितें चर्चा जाली. आनी आयज हांव खंबीरपणे ह्या सरकारान मंत्री आहा आनी भारतीय जनता पक्ष आनी आमचे सरकार जे मुख्यमंत्री चलयता हे सरकार भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 2027 परत हाडपाचें काम आमी करतले. केन्ना केन्ना कांय गोश्टी स्लो चलतात. केन्ना केन्ना ताका एक वेगळे तरेन लोकांच्या माध्यमांतूनच स्पीड येता. केन्ना केन्ना आमी म्हणटा 2027 म्हणजे आमी सगळे चाकार चलपाक लागले.
आमच्या एक स्पीड ट्रॅकाचेर आमी कांय गोष्टी करच्यो पडटात. आयज ह्या हॉस्पिटलान मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा. आमी ह्या असेंब्लीचे पयलीं हांगा आमी मेडिकल कॉलेज हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. नर्सिंग कॉलेज दोनूय ह्या हॉस्पिटलाक लिंक आसतले. म्हणजे आनी कितें जाय पेडण्याच्या लोकांक. आयज तुमच्या भुरग्यांक नर्सिंग करपाक आनी पयस व्हरपाची गरज पडची ना. हांगाच मेडिकल कॉलेज केल्यार सीट्स हांगा एडिशनल आमकां गावतले. आणि सरकाराचेरूच पे दिवचो ना. गरीबाक काय 1 रुपया दिवपाची गरज पडची ना. मुख्यमंत्री केल्ली आसा व्यवस्था. आमचे DDSSY आणि आमचे सगळे स्कीम्स, आमचे जे कितें इन्शुरन्स स्कीम्स त्या माध्यमांतल्यान तुमकां फ्री सेवा सदां दिले वयतले. पण आयज जेन्ना मेडिकल कॉलेज हांगा येता, जेन्ना विचार करा की देशाचे प्रधानमंत्री सांगलेले आसा की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान एक मेडिकल कॉलेज आसपाक जाय. म्हणजे लोकांची सेवा वेगळ्या तरेन. आयज आमी म्हणटा आमकां डॉक्टर गावना, पण ते डॉक्टर गावपाक आमी खंय तरी मेहनत करपाची गरज आसा. हे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातले. प्रमोद सावंतान जे इनॉग्रेट केल्ले जे डॉक्टर हॉस्पिटल आमचे मुख्यमंत्री ते आयजच्यान सब डिस्ट्रिक्ट न्हू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑन पार विथ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले. आनी ह्याच तरेन आमकां लोकांची सेवा करपाक जाय. आमी सगळे एका. आयज माजी मुख्यमंत्री स्टेजीर बसला, ताका कसो स्टेजीर हाडूंक शकना. आयज तेज्या खातीर आयज हे हॉस्पिटल उबें जाला. पेडण्याचे लोक कशे विसरूंक शकता. जीत आरोडकरान आयज विधानसभेत 0 मेन्शन केल्यार मुख्यमंत्री उठून सांगले ना आमी 30 तारखेर करया. ते 30चे 2 जाले. 2चे 30 दिसां भितर काय 45 दिसां भितर मेडिकल कॉलेज खंयचे येतले ते बी निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. एक लक्षात घेवंक जाय की मनशाच्या जिवनाकडे एक वेगळे तरेन दृष्टिकोन असल्यार मनशाक हांव हांगा येवपाचे पयलीं हे भाशण तुम्ही ऐकता माझ्या लक्षात आयले की माझो संबंध डॉक्टर प्रमोद सावंत संबंध पयलींचे ना. हे आनी डॉक्टराक बी खबर आहा, म्हाका बी खबर आहा कितें घडलें कितें जालें हे आमकां दोगांक खबर आहा. पूण एक लक्षात घेवंक जाय की आयज देवी भगवतीक पांय पडून हांव हांगा येता. खंयच्यान पेडण्या आयलो काय मोपा एअरपोर्टार घेतलो पयले पांय पडटा थंय. जिता बी खबर नासता की हांव देवी कडनं आपयता, देवी केन्ना वयता, देवी कडेन पांय केन्ना पडटा. रातचो 4 बी भटाक सांगता अरे दार ओपन कर म्हाका देवी पांय पडून वचूंक जाय. हे सगळे गोष्टी ते देवी आपयता की भगवती हा ते सांबाळपाक तुमकां. आनी आमकां बरोबर बुद्धी दिवपाक की आमी दोघे एक आहा आनी आमी दोघे आमी हे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 2027 हाडपाचें काम आमी करतले. आमी एक सांगता तुमकां कितेंय जावं घरांत केन्ना केन्ना विशय वेगळे आसूं येत, संबंध केन्ना विसरूं शकना. डॉक्टर सावंत खंयच्यान आयलो, विश्वजीत राणे कसो वयर सरलो हे आमी केन्ना विसरूं शकना. आमचे रिलेशनशीप कितें आमी केन्ना विसरूं शकना. तशेंच पेडण्या मतदारसंघात तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हांव भरपूर भोंवला. मिस्टर पार्सेकर हांकां खबर आहा. आनी ह्या मतदारसंघात आमी भोंवले. ह्या मतदारसंघाची परिस्थिती कितें आहा, ह्या मतदारसंघात खाची कोपऱ्यांत कितें कितें घडटा हांव भोंवला. शिवोली मतदारसंघात भोंवला. आयज मांद्रे मतदारसंघात खूब भोंवला. आनी भोंवला घरोघरी भोंवला. ल्हान मिटिंग्स आमी घेतल्या, कळोन संपर्क वाडयले लोकां कडेन. पूण हे तुवें टेन्शन घेवपाची गरज ना. हांव भोंवला म्हणून हांव सांगता लोकांक. हांव बेश्टो भोंवला लोकांक सांगपाक याद दिवपाक की बाबा विश्वजीत राणे हांगा तुमच्या मदलोच एक सामान्य नागरीक आनी भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. आयज एक अभिमान दिसता की आमचो मुख्यमंत्री आमचे मदीं हांगा आसा. त्यांच्या मनासारखे कार्यक्रम, त्यांच्या मनासारखे जे कितें आसा आणि ते तुमकां सांगतले आपल्या भाशणांतल्यान की त्यांचे विचार कितें आसा आरोग्य सेवा बद्दल. आणि तुम्ही केन्नाय हे समजू नका की आम्ही केन्ना आरोग्य क्षेत्राकडे आम्ही खेळ खेळटले. प्रणव भट सारको एक बरो ऑफिसर आयज नोडल ऑफिसर आसा. GSIDC मुख्यमंत्री सकयल आसा आणि ते मार्गदर्शन करतले. आमचे डॉक्टर्स आहा, डीन आहा. आम्ही लक्षात आम्ही घेतले की योग्य तरेन आम्ही आयज आरोग्य सेवा गोंयचे जनतेक दितले. पेडण्याचे नावात जावन दी की मेडिकल कॉलेज हांगा पेडण्या तालुक्यात येता, नर्सिंग कॉलेज हांगा येतले आणि जे सोयी सुविधा लोक जे आमचे फकाडे मारतले की हॉस्पिटल केन्ना जावचे ना हे श्रेय आयज मुख्यमंत्रीक आमी दिवपाक जाय. आणि आयज मुद्दाम तुमकां सांगता जिवनान एक लक्षात दवरात. हांवें सत्ता जन्माक आयलो तेन्नाच्यान सत्ता पळयला. आयज एकूच असो व्यक्ती आसतलो की बापूय म्हजो आशिल्लो जेन्ना हांव जन्माक आयला तेन्ना तो मंत्री जालो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या सरकारान. लोकसेवा हेच आमची घराची नीती. आणि केन्नाय कोण सत्तेर असता केन्ना कोण सत्तेर नसता. आमदार आसूं येत आमदार नासूं येत, पूण आमी केन्ना ते विसरूं शकना. ज्यांनी तुमच्या तालुक्यान कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन केला ते आमी केन्ना विसरूं नये. आयज हांगा पार्सेकर बी बसल्या, जीत बी बसला.
आणि एक अभिमान दिसता की एक आमचो भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री बी ते माजी मुख्यमंत्री आमचे भारतीय जनता पक्षाचे की भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार घरोघरी व्हरपाचो प्रयत्न त्यांनी आपल्या टायमान केलो. आज प्रमोद सावंत घरोघरी आज देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार व्हरपाचो प्रयत्न करता. हांव बी माझ्या लेवलाचेर जे कितें म्हाका संधी गावता आम्ही लोकांचे घरोघरी आनी प्रजेचे दारार वचून आम्ही साष्टांग नमस्कार करून समजून घेता की प्रजेक कितें जाय आनी प्रजेचे कितें आम्ही उदरगत वेगळ्या तरेन करू शकता. हे सरकार लोकांचो सरकार, हे फक्त आमच्या दोगांचो सरकार न्हू. हे सरकार हा हे लोकांचो सरकार, हे सरकार हा लोकां बरोबर रावपी सरकार, हे सरकार हा मोदीजीचो सरकार. हे सरकाराक आम्ही कार्यकर्ते आहा आनी हे कार्य करपाक म्हणून आम्ही फुडें सरल्या. इतलें सांगून माझ्या मुख्यमंत्रीन जो म्हाजेर विश्वास दवरला तो विश्वासघात केन्ना जावचो ना. आणि जो विश्वास तांणी दवरला ते पेडण्या लोकांनी आज दवरला म्हणून इतले व्हडले संख्येन तुमी हांगा उपस्थिती लायल्या. आम्ही तुमच्या खातीर जे कितें आमकां करचें पडलें, जे कितें आमकां करपाक जाय ते मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान, आरोग्य सेवाच्या माध्यमांतल्यान आणि मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान आम्ही करून फुडें व्हरपाचो आम्ही प्रयत्न करूया. हांव आज परत एकदा मुख्यमंत्रीचे आभार व्यक्त करता की त्यांनी म्हाजेर विश्वास